नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। तर आता पळयात गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन। गोयची अस्मिताय, दाय, संस्कृताय आणि गोंय राज्याचे खाशेलपण राखपा खातीर गोंयकारांनी काँग्रेसीक मतदान करचे अशें विधान काँग्रेस पक्षाची राष्ट्रीय फुडारी प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी केलें। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर नुये मतदारसंघात आयोजीत केल्ल्या प्रचारा जाहीर सभेत ती उलयताली। तर ही आशिल्ली नुये मतदारसंघात आयोजित केल्ली प्रचारा वेळारची जाहीर सभा। मडगांवची आणि फातोर्डाची उदरगत थळाव्या आमदारांनी आडोवन दवरल्ली असो आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलो। अच्छे दिन कितें म्हणून विचारपी दिगंबर कामतीक काँग्रेसीच्या सरकार आसतना आणि उपरांत भाजपाचे सरकार आसतना कितें बदल जाला तें पळोवपाचें जाल्यार कब्रस्तान झोन बदलपाक कोण जापसालदार हाची जाप विजय सरदेसायान मतदारांक दिवची अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलें। कोरोना महामारीच्या सुरवातेक जेन्ना लॉकडावन करपाची सामकी गरज आशिल्ली तेन्ना दोतोर कोळशाच्यो ट्रिपी मोजत बसलो अशी खर टिका गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर केली। वास्कोत लोक मरत आशिल्ले तरी लेगीत दोतोर पळयतूच आशिल्लो अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें। मयेकार खऱ्या अर्थान जर गोंयाक मुक्त करपाक जाय जाल्यार मेळटा ती संद सोडूं नाकात अशें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलें। रेल्वे दुपेट्टीकरणाक कुडचडेचो तेंको आसा। रेल्वे दुपेट्टीकरण करतना अंडरपास आणि ओव्हरपास करपाचें काम लेगीत जातलें अशी माहिती भाजपाचे कुडचडेचे उमेदवार निलेश काब्राल हांणी दिली। आर्थीक उदरगती खातीर रेल्वे दुपट्टीकरण म्हत्वाचें आसा अशें तांणी म्हटलें। हे विशीं थळाव्याचे जे प्रश्न आसात ते आपणे सुटावे केल्यात अशी माहिती निलेशान दिली। कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत केले। कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशें राजकारण केले हे मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतात पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोसाचो नियाळूय घेतलो। राजकारणात नकारात्मकता वाढला, बायलां सदीच व्यवहारी वृत्तीन वागतात, ते खातीर राजकारणात सकारात्मकता हाडपा खातीर चडांत चड बायलांनी राजकारणांत येवपाक जाय। बायलांचें सबलीकरण करपा खातीर काँग्रेसीन आपल्या जाहीरनाम्यान महत्व दिलां अशें प्रियंका गांधीन सांगलें। जाल्यार गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचार वाडल्या हें चित्र सध्या दिसून येता अशें तिणें त्या वेळार म्हटलें। भाजप सरकारान पैसे घेवन नोकऱ्यो दिला आणि ताका लागून भ्रष्टाचार जाला। आता मेळपाक जाय म्हणून नोकऱ्यो दितात। काँग्रेस भाजपाचे डबल इंजिन आसा, तांच्यांनी पुराय गोंयाक लुटला असो आरोप तृणमूल पक्षाची खासदार आणि गोंय प्रभारी महुआ मोहित्रान केला। हांच्या सोबत राजेंद्र काकोडकर सुद्धा हाजीर आशिल्ले। प्रचारा वेळार 5% लोक सुद्धा आमकां मेळोंक नात, ताका लागून आमी डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटले। सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पर्यंत आमी पावतले। गोयच्या उदरगती खातीर लोकांचे कसले अडचणी वा प्रश्न आसल्यार ते विचारपाक शकता।
आम आदमी पक्षाची वळेरी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार एक चान्स केजरीवालाक.com ह्या ईमेल आयडीचेर वचून विचार जाणून घेयात अशें आम आदमी पक्षाचे फुडारी आतिशी मार्लेना हांणी केले. हेर उमेदवार विधानसभेची वेंचणूक जिखून येतकीच कामां करपाची आश्वासनां दितात, पूण हांव फटींग आश्वासनां दिना. वेंचणूक जिखून आयले उपरांत मांद्रे वाठाराची उदरगत करतलो आनी त्याच्या उपरांत पक्षांत प्रवेश करतलो अशें सतीश शेटगांवकारान सांगलें. भायल्या लोकांक गोंयांत धंदो करपाक आमदार तेंको दितात. उदकाच्या प्रश्नाचेर आजून मेरेन तोडगो कोणीच काडूंक ना, ते खातीर अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचें आपणें थारायलां अशें सतीश सांगता. बंगालच्या पार्टेक दिसता गोंयकार पिशे आडेची प्लास्टीक कार्डां काडून गोंयकारांक फटोवपाक सोदतात अशें विजय सरदेसायान म्हटलें. 20 लाखांच्या लोनाचे हायस लोकांक दाखयतात, पूण ते हे पयशे खंयच्यान दितले हें कोणाक खबर ना अशें ताणें त्या वेळार म्हटलें. तशेंच आम आदमी पक्षाक भाजपानूच गोंयांत हाडिल्ल्यान लोकांनी तांचेर मात्तूय विश्वास दवरचो न्हय असो सल्लोय तांणी त्या वेळार मयेकारांक दिलो. दोन 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस पक्षान लोकांनी नाकारिल्ले फुडारी परतून एक फावट उबे केल्यात असो आरोप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केला. साश्टीन आवेर्तान फुडतातो तशेंच बाणावली आनी कुडतरे मतदारसंघातल्या लोकप्रतिनिधीक तोमडो तेणी मारला. हातूंत तांणी लुइजीन फालोरेचें लेगीत नांव घेतलें. हे फावट लोकांनी फक्त आमदार निवडपाक न्ही जाल्यार एक बरें प्रशासन दिवपी सरकार घडोवन हाडपा खातीर भाजपाचे बरे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडचे अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलें. हे फावट भाजपाक सालसेट मिशन करपाची गरज ना, कारण हे फावट साश्टीकारांचो भाजपाक पुराय तेंको आसा असो विश्वास डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलो. दामू नायक आनी बाबू आजगांवकाराक साश्टीकारांनी वेंचून दिवचे. निवडून येतकीच बाबू आजगांवकाराक उपमुख्यमंत्री पद तशेंच दामू नायक हांगा मंत्रीपद मेळटलें अशें विधान तांणी केलां. मडगांव भाजपा कार्यालयात साश्टीच्या 7 उमेदवारांच्या हाजेरीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तांणी हें विधान केलें. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कांबळे गोंय प्रदेश समितीच्या वतीन दिवचल मतदारसंघातले अपक्ष उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां तेंको दिलो. शिकलेले उमेदवार राजकारणांत आयले जाल्यार ते बरें राजकारण करतले अशें शिक्षणाकूय महत्व दितले अशें पार्टीचे अध्यक्ष अमित कोरगांवकारान सांगलें. गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळयात फुडल्यो खबऱ्यो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत येवकार. आतां पळयात गोवा टॉप 25च्यो फुडल्यो खबऱ्यो. हे फावट मडगांव तशेंच पेडण्यात भाजपूच जिखतली असो विश्वास उपमुख्यमंत्री आनी मडगांवचे उमेदवार बाबू आजगांवकार हांणी व्यक्त केलो. निवडून येतकीच मडगांवांतली पार्किंग, कोयराची, मार्केटाची, बस स्टँडाची तशीच हेर साधन सुविधाचे प्रश्न ते सुटावे करपाक आपूण वावुरतलो अशें बाबून म्हटलें. मुखेली सदांच जनता थारायता. स्वता मुखेली म्हटलें म्हणून जायना आनी दोळ्यांतल्यान दुखां काडलीं म्हणूनय जायना.
अशें केलें जाल्यार लोक मतां दिवचे ना अशी खर टिका दयानंद सोपटेन लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर केली। जाल्यार 2007, 2017 आनी 2018 वर्सा वेंचणूक आपणे लढयली तेन्ना जनतेन जायंट किलर नांव आपल्याक दवरिल्लें अशें मतदारसंघांत प्रचार करतना ताणें सांगलें। जाल्यार वेंचणूक लढयता तेन्ना सगळ्याच उमेदवारांक दिसता की आपूण 100% जिखतले, पूण खरें कितें तें विधानसभेच्या वेंचणुके दिसाच कळटलें अशें ताणें सांगलें। साळगांवचो भाजपाचो उमेदवार जयेश साळगांवकर 3000 वयर मतांनी निवडून येतलो अशें ताणें प्रचारा वेळार सांगलां। थळाव्या लोकांक भाजप पक्ष परत एक फावट जाय, विरोधी पक्ष आयल्यार लेगीत मतां फुटचीं ना अशें ताणें सांगलें। आयतारा सुमार 600 ते 800 लोकांनी ताच्या वांगडा प्रचाराक घोशणाय दिली। लोकांचो बरो प्रतिसाद आनी विस्वास पळोवन परत एक फावट निवडून येतलो अशें जयेश साळगांवकारान सांगलें। विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान गोंयभर प्रचाराक बरोच नेट आयला। दिवचले भाजपाचे उमेदवार राजेश पाटणेकर हांचे प्रचाराक सुरवात जाली। फुडल्या 5 वर्सां भितून दिवचले दिसाक 3000 नोकऱ्यो उपलब्ध करून दितले अशें उतर भाजपाचे दिवचलचे उमेदवार राजेश पाटणेकर हांणी दिलें। मजगतीं दिवचल मतदारसंघाच्या उदरगतीचेर भर दिवपी जाहीरनाम्याचें पाटणेकर हांणी सोमारा प्रकाशनूय केलें। सत्तरी वाठारात सुर्ला ह्या गांवांत रावपी शिल्पा गांवकर हिचेर हालींच एका अस्वलान गुरी घातली। ही घडणूक सांजेच्या वेळार गांवकर आनी तिचो घोव सिताराम काजूच्या बागायतीन वयताना घडली, पूण सितारामाच्या योग्य मध्यस्थीक लागून ताची बायल वाटावली। तिका सध्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या। रान खात्यान सुर्ला रावप्यांक ह्या वाठारांत वाघ आनी अस्वल आसपाची शिटकावणी दिल्या। ह्यो घडणुक्यो ह्यान पयलीं घडिल्ल्यो आसात, कारण ह्या जनावरांच्या रावपाच्या स्थितीक लुकसाण जाल्लेलें आसा। सोमारा फांतोडेर सुमार 5:30 धुळेर म्हापसा हांगा एके फळाच्या टेम्पोक भिरांकूळ अपघात जालो। चलोवपी खूब वेगान गाडी चलयतालो, तेका लागून चलोवप्याचो कंट्रोल गेलो आनी कुशीक बार आनी दुकानाचेर व्हरोन तेणी गाडी मारली। दोनूय दुकानांक अंदाज 10 लाखांचें लुकसाण जालें, पूण सुदैवान कोणाचो जीव वचूंक ना। गाडयेच्या मालकान लुकसाण भरपाय दिवपाची अशी दुकान मालकाची मागणी आसा। ओम साई क्लबान आयोजीत केल्ल्या आंतर क्रीडा सर्तीत भूमिका क्रिकेटर जैतिवंत जाले। जैतिवंत खेळाड्यांक 8000चे इनाम आनी एक ट्रॉफी, बादशाह पंगडान पयली सुवात मेळून 4000 इनाम आनी एक ट्रॉफी मेळ्ळी। मॅन ऑफ द सिरीज इनाम भूमिका क्रिकेटर पंगडांतलो पुनीत खांडेपरकाराक मेळ्ळी। बेस्ट बॅट्समॅन बादशाह पंगडांतलो संदेश वायगणकराक मेळ्ळो। बेस्ट बॉलर देवकृष्ण क्रिकेटर पंगडांतलो भुवन आलेकर। ह्या क्रीडा सर्तीत मुखेल सोयरे म्हणून चोडन अर्बन कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटी सोशल वर्कराचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग गांवकर आनी आदलो सरपंच श्री कृष्ण हळदणकर आसले। काणकोण भाजप मंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर विशाल उल्हास देसाय हांची शेनवारा निवड जाली। फाटले 8 दीस उमेदवारांक निवडून हाडपाचें काम विशाल देसाय हाणें बरे तरेन केलें अशें उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तांनी सांगलें। ताच्या सन्माना वेळार हाजीर आशिल्ले प्रभारी गायकवाड, प्रदेश सचिव सर्वानंद भगत, भाजपाचे उमेदवार रमेश तवडकर आनी हेर वांगडी उपस्थित आशिल्ले। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयतारा जोसेफ सिक्वेरान पर्रा वाठारांत प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार ताणें सिद्धिविनायक देवळांत वचून गणपतीचें दर्शन घेतलें। ते उपरांत घराघरांनी वचून आपल्या प्रचाराक तांणी सुरवात केली। उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक तांच्या वांगडा प्रचारा वेळार हाजीर आशिल्ले। लोकांच्यो गरज्यो उदक, लायट घराघरांनी पावयतले आनी रस्त्याची वेवस्था ते सुटावी करतले अशें जोसेफ सिक्वेरान सांगलें। आपणाक कोणें भाजपान येवपाक जबरदस्ती करूंक ना। आपणें स्वता फुडें सरून भाजपान प्रवेश केला। पयलीं भाजपा वांगडी आसपी एका फुडाऱ्यान आतां अचकीत पक्ष बदलूपणां केला।
अशें सिक्वेरान लोबोचें नांव घेनासतना लोबोचेर टिका केली. गोंयकार भाजपाच्या सरकाराक विटल्यात असो आरोप मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी केला. ह्या सरकारान तरणाट्यां खातीर तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर कांयच केल्लें ना अशें तांणी म्हटलें. जाल्यार तृणमूल काँग्रेसीचें सरकार एक बरें प्रशासन दिवपाक शकता अशें तृणमूल काँग्रेसीचे म्हापशेचे उमेदवार तारक आरोलकरान सांगलें. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयतारा बोडगेश्वर देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत तांणी ही विधानां केली. फाटलीं 20 वर्सां ताळगांव झोपडपट्टी वाठारांत कांयच उदरगत जावंक ना. केंद्रीय सरकारान झोपडपट्टी क्षेत्र येवजणे अंतर्गत ताळगांव वाठारांतल्या लोकांक घरां बांदून दितलो अशें ताळगांव मतदारसंघाचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार टॉनी रॉड्रिक्सान प्रचारा वेळार आश्वासन दिलें. टॉनी रॉड्रिक्स हो कामराभाटांत प्रचारा वेळार उलयतालो. कामराभाटांतल्या झोपडपट्टीवाल्यांक तो घर बांदून दितलो अशें तांणी त्या वेळार आश्वासन दिलें. कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून सोमारा 8 दुयेंतींक मरण आयले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जालां. 2843 चांचण्या उपरांत 221 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.65% अशें आसा. सोमारा उपचारा खातीर 24 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 28 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 4377 सक्रिय दुयेंती आसात. सोमारा 197 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले. तर ही असली गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.